तूं कितें जावन आसाय तें तुजें कुटुंब जाता म्हणटा भाग्यवंत जो पावल दुसरो. समाजांत कुटुंब एक अविभाज्य अंग जावन आसा. कुटुंब जावन आसा समाजाचें पाळणें. कुटुंबा वरवीं थंयसर भुरगीं जल्मतात आनी अशें समाज वृद्धी जाता. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणटा कुटुंब जावन आसा मुळावी पविसभा, जंय काजारी बेस ना थंयसर भुरगीं जल्मनात आनी जंय तर भुरगीं ना थंयसर एक समाज जावं ती पविसभा मून धरून वचूंक साथ दिसना. आनी ह्या वखदाक आज पविसभा भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण करच्या वरवीं कुटुंबाचें महत्व उखलून धरूंक आमकां आपोवणी दिता. कित्याक आदी थावन आनी आतांची आमी परिस्थिती पळयल्यार कुटुंबाची मोलां सकल पडटी आसात. म्हणजे कुटुंबाचें मोल उणें जालां. थंयसर कुटुंबाच्या जिवितांत मोग उणो जाला, जावं ती सोडदोड उणी जाला, जावं ती घोवा बायले मदें फावो तो मोग आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक हाका जायतीं कारणां आसा. जायतीं संपर्क माध्यमां जावं ती आधुनीक शिक्षणाचो वा इतर प्रभाव कुटुंबाचेर पडला आनी ह्या वरवीं कुटुंबाची मोलां उणें जाला. आनी असलीच परिस्थिती पविसभेन सुरविल्या पविसभेन आसली. आनी हीच एक परिस्थिती जाणा जावन पाप साहेब लिओ 13वो हे भाग्यवंत कुटुंबाचे फेस्त पविसभेंत स्थापन करच्या वरवीं सगळ्या क्रिस्ती काजारी जोड्यांनी आनी विशेष रितीन संवसारांत आसल्या सगळ्या काजारी जोड्यांनी ह्या भाग्यवंत कुटुंबाची देख घेवन तांची कुटुंबां भाग्यवंतपणी जियोंक तो तांकां एक आदेश वा आपोवणी दिता. आनी ह्या एका फेस्ताच्या प्रेरणा खाल आज आमच्याच कुटुंबाचेर आमी नदर मारल्यार थोडी संगती आमच्या कुटुंबांत बरेपण करूंक वा सुदारूंक आमी प्रयत्न करया. पयलें जावन आसा कुटुंब जावन आसा दोन काळजांचें मिलन. आनी कुटुंबाचे घडणावळ देवान केली जावन आसा. आनी आमी वाचता उत्पत्ती पुस्तकांत 2 वाक्य 24 दादलो आनी स्त्री तांची कुटुंबां सांडटली आनी ती एकामेकाक एकवटतली आनी थंयसर कुटुंबाची घडणावळ जातली. देखून हे कुटुंब देवान घडलेलें जावन आसा. आनी हाका उसलें एक उदाहरणें वा एक ताका संबंध दिवचे खातीर जेजू सांत पावल एफेसकारांक जेजूक आनी पविसभेक सरीकंत म्हणटा. जसो जेजू आनी पविसभे मदें एक संबंध आसा तोच काजारी जोड्या मदें हो संबंध आसूंक जाय आनी अशें तांचे कुटुंबाचें जिवीत ताणें वृद्धी वा बांदून हाडूंक जाय. देखून काजर जावन आसा दोन काळजांचें मिलन. दुसरें आमी पळयता काजारी जिविताचो मुख्य उद्देश जावन आसा जिविताक उक्ते रावचें. आज जावं ती अंतरजाला वरवीं जावं ती इंटरनेट आनी इतर प्रभाव वरवीं ह्या एका मुख्य उद्देशाचें मोल उणें जालां. आज जायते लोक काजारी बेस ते जोडतात पूण भुरग्यांक जल्म हाडूंक फाटें फुडें करतात. कित्याक जायती आमच्या आर्थीक परिस्थितीर आमी होंदून रावता जावं ती देवाची वा पविसभेची शिकवण आमी विसरूंक फरो. आनी ह्याच खातीर काजारी जिविताचो मुख्य उद्देश जावन आसा भुरग्यांक जल्म हाडचें. आनी हेच आमी इगर्ज मातेच्या कानुनांत वा कायद्यांत वाचता 1050/5/1 आनी मुखार आमी वाचता काजार जावन आसा एक करार एकामेकाचो मोग आनी मोगाचें फळ जावन भुरग्यांक जल्म हाडचें आनी ह्या भुरग्यांक शिक्षण दिवन तांकां ल्हान व्हड आमी करचें. आनी हें जावन आसा काजारी जोड्याचें वा काजारी जिविताचें मुख्य उद्देश जावन आसा. देखून दुसरें जिविताक आमी उक्ते रावचें. आनी तिसरें काजारी जिवीत जावन आसा आमी एकामेकाक साथ दिवचें. भाग्यवंत आगोस्तीन म्हणटा हरेक काजारी जोड्यांनी वा हरेक कुटुंबांनी तांणी तांकां साक्ष दिवंक जाय, तांणी अनभवार्थ्याक साक्ष दिवंक जाय, तांणी पविसभेक साक्ष दिवंक जाय. आनी ह्याच उद्देशान पविसभा आज आमच्या मुखार जेजू मरी आनी सुजी हे भाग्यवंत कुटुंब आमच्या मुखार दवरून आमी ह्या भाग्यवंत कुटुंबाची देख आमच्या जिवितांत घेवंक मागण्यान देवस्पणान देवभिरांतीन आनी ह्या साक्षीच्या जिवितांत आमचें कुटुंब बांदून हाडूंक पविसभा आमकां आज आपोवणी दिता. देखून भाग्यवंत कुटुंबाची देख आमच्या जिवितांत घेवया आनी आमची कुटुंबां भाग्यवंत जावच्याक आमी वावरूंक वा प्रयत्न करूंक त्याच ह्या भाग्यवंत कुटुंबाची ससाय आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. आमेन.